जीएसआयडीसीच्या हातात सध्या 3,000 कोटीचे प्रकल्प मात अर्धे कागदार। आधी हातात घेतिल्ले 51 प्रकल्पाचे काम चल्ला। नवे 70-80 फायलीतूच अंदू आता मेरेन 42 कोटीचीच कामां चालीक लागल्यात। बाकीचे कागदावेले एस्टिमेट। स्पेशल पर्पज व्हेइकल जीएसआयडीसीची सध्या नव्या प्रोजेक्टा परस पीडब्ल्यूडीची मेंटेनन्साची कामां चड। जीएसआयडीसीचे चालू आशिल्ले प्रकल्पांचो कागदार दिसता ते प्रमाण खर्च सुमार 1700 कोटी। चालू जावपाचे वाटेर आशिल्ल्या 80तले 48 प्रकल्पाचो अदमास खर्च 1300 कोटी मेरेन जाता। बाकीचे 32 प्रकल्पांच्या खर्चाचो अदमास अजून केल्लोच ना। जीएसआयडीसी कडेन सध्या 3,000 कोटींचे प्रकल्प दिल्ले आसात। तातूंत हॉस्पिटलां, रस्ते, पूल असले सगळे। मात स्पेशल पर्पज व्हेइकल म्हूण केल्ले हे महामंडळ सध्या पीडब्ल्यूडीचो मेंटेनन्साचो रोल चड करता। तिसऱ्या मांडवी पुलाचे काम नेटान चल्ला तितलेंच। आदले नावेले विड्डी पूल, गवणाळे पूल तयार जाल्यात। पयलीं हातात घेतिल्ले स्कुलांचे रिनोव्हेशनाचे काम, परवरे मार्केट कॉम्प्लेक्स अशी कामां चल्ल्यात। मात फाटल्या वर्सा सावन 80 प्रकल्प फायलींनीच आसात। 48 प्रकल्पांच्या खर्चाचो फक्त अदमास केला। बाकीच्या 32 प्रकल्पांचे तेंय काम जाल्ले ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। दाबोळे एअरपोर्टार चालू जावपा आशिल्लो नवो कार रेंटल काउंटर मॅक्सी कॅब टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक कत्र गेला। काउंटर सोमारच्यान चालू जावपाचो आशिल्लो। पार्टी खंय दिल्लीची। कार रेंटल मेरेन बरें आसा। टॅक्सी सर्व्हिस सुरू केल्यार ओगी रावचें ना म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी पयलींच शिटकावणी दिवन दवरल्या। एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, उपजिल्लोधिकारी आनी टॅक्सीवाल्यांची बसका जाली। आज खंय तरी कोण एक दिल्लीचो पार्टी येयला, त्याच्या खातीर स्पेशल ऑल गव्हर्नमेंट मशिनरी हाडून गव्हर्नमेंटान उबी केला। आमकां कळना कित्या खातीर म्हणून, ताका कितलो इन्कम मेळटा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी त्या पार्टी कडल्यान। तुमी त्या इन्कमा खातीर आयज गोंयच्या लोकांक तुमी धारे धरता। एअरपोर्टाचो बरो एटमॉस्फियर, पीसफूल एटमॉस्फियर एअरपोर्टाचेर आहा तो तुमी बिल्डूंक सोदता। पण पॉयंट टू पॉयंट चालू जाल्यार तुमी डेफिनेटली आमी बंद करतले। आमी हेजिटेशन करता, मागीर रावचे ना। तो आमी आमचे अन्याय सहन करचे ना। आमी इतले फाटले 40 वर्सां आमी आसा हांगा सर्वीस दिता। Issue was, I told him, what is the thing? Then they showed that is the permission, car rental. So we said, fine, no problem. We will let the paid if they are distributing. Let them open a car rental account. But if they engage a taxi, private taxi to ferry, hire or any passenger from point to point, we will object. Because that is not their business. They are not supposed to do that. And we will ask you all to stop that. If you all don't stop, we will stop that. That is illegal. मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी म्हादेव आरोंदेकर सांगता ते प्रमाण दिल्लीच्या कंपनीकडे काउंटर चलोवपाच्यो सगळ्यो परवानग्यो आसात। Now they were this United Taximen were objecting, saying that license is for rent a car, but it is not mentioned as rent a car. It is mentioned as car rental maxi cab. And as per Motor Vehicles Act, there is no bar for them to operate. There is slight confusion about the motor vehicle, the following of the proper procedure by RTO, I believe. They should have mentioned that car hiring instead of car rental. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।